गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। सांखळे भाजप कार्यालयात चोरी, चोरांनी काय मोबायल आनी रोकड फारयल्ल्याची प्राथमीक म्हायती। दोगा दुबावितांक घेतल्या ताब्यात, चौकशी चालू। कला अकादमीची जातली दुरुस्ती, कृती दळाच्या सुचोवण्यांची घेतली दखल। भौशीक बांदकाम खात्याची यंत्रणा सक्रिय। सांग्यार चांदीमळ वाठारांत बंद चिरेखणीत बेकायदेशीर रितीन केमिकल वेस्ट डंप करून उजो घातिल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दोगा दुबावितांक सशर्त जामीन मंजूर। कुडचडे पुलिशेन केल्ली अटक। देवस्थान समितीन सहकार्य करूंक ना हो आरोप सामको फुटीचो। सगळे माजनांक विश्वासान घेवन देवस्थानाची भूमिका करतले जाहीर। शिरगांव खेटाखेटी चौकशी अहवालाचेर देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराचे विधान। सोशल मीडियाचेर हिंदूच्यो भावना दुखोवपी गायीविशीं वादग्रस्त कमेंट। सांखळेच्या शेहजाद शेखाक दिवचल पुलिसांनी केली अटक। शेहजादाचेर तरणाट्यांनी उक्तायली तिडक। आनी मारना शिवोले खणून दवरिल्ल्या चरांत पडून दुचाकी चालक जखमी। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल। रस्त्यार लायटी नाशिल्ल्यान दुचाकी चालकाक येवंक ना अदमास। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयांत चोरयो, खून आनी हेर गुन्यांवाच्यो केशी दिसपट्ट्यो घडत आसात। आतां खुद्द भाजपाच्या सांखळेच्या कार्यालयात चोरयेची घडणूक घडल्या। खुद्द मुख्यमंत्री आनी घर मंत्री आशिल्ले प्रमोद सावंताचे मतदारसंघातल्या भाजपाच्या कार्यालयात चोरी जाल्ल्यान वेगवेगळे प्रस्न उप्रासल्यात। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री तशेंच घर मंत्री दोतर प्रमोद सावंताचो मतदारसंघ सांखळेंतले भाजप कार्यालय चोरांनी फोडले। हय, तुमी सारकें आयकलां। शेनवारा रातची घडणूक। चोरांनी भाजपाच्या कार्यालयाचे फुडलें दार फोडून भितर प्रवेश केलो। काय मोबायल आनी रोकड लंपास केल्या म्हूण प्राथमीक म्हायती मेळटा। घडणूक शेनवारची, मात सामकी गुप्तताय पाळून ह्या प्रकरणाची चौकशी चलिल्ली। बुधवारा घडणूक घडिल्ल्याची खात्री करून घेतल्या उपरांत गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांत पयली गजाल उक्ताडार हाडले उपरांत सबंद गोंयाक ही गजाल कळ्ळी। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिसांनी खंय दोगा दुबावितांक अटक केल्या आनी चौकशी चल्ल्या। चोरयेचो गुन्यांव नोंद केला, तपास चल्ला। उत्तर गोंय एसपी खोलायेन म्हायती दितलो म्हूण डीजीपी अलोक कुमारान सांगलें। सांकली में वो बीजेपी ऑफिस में चोरी हुआ है, थेफ्ट केस हुआ है, उसमें वो केस रजिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है, कुछ सस्पेक्ट को होल्ड किया हुआ है। एसपी नॉर्थ फर्दर डिटेल तो दोनापावला की केस कहाँ पहुंची है? उसमें इन्वेस्टिगेशन काफी अभी भी चल रही है, कुछ ब्रेक थ्रू होने से बताएंगे। अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिला सर। अगर है भी तो बता नहीं सकते, फिर सस्पेक्ट भी बात है, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। जब पक्का कुछ होगा हम आपको बताएंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू। अजापाची गजाल म्हळ्यार हे विशीं आमी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाका फोनार गाठलो जाल्यार आपल्याकूय हें आतांच कळ्ळां। आपूण म्हायती घेता म्हूण दामून गोमंतक टीव्हीक सांगलें। चोरी झाली, सांखळे चोरी झाली, सांखळे चोरी झाली तुमचे कार्यालय चोरी झाल्या। ते बुरटे चोर मरे ते धरले तांकां अशें कशें सर तुमचे तुम्ही चोरी जावंक शकता बीजेपीच्या हितून पेपरात वाचले दोन मोबाईल काय नसतं काय करतो अरेस्ट केले तांकां तुमच्या ऑफिसान चोरी जावंक शकता म्हणजे तुमचे सरकार तुम्ही रिपोर्ट घेऊन सर कितें कितें चोरल्या बिल्ल्या पण कितले जाणांक धरले आता कितले जाणांक अरेस्ट केल्या ते कोण दोग जाण बुरटे चोर ते कोण लोकल ते सर कोण तरी बायले थंय बसून आशिल्ली कोणाक म्हाका काय डिटेल काय खबर ना इतले पण मेजर किती लॉसेस तुमका काय ना हातमारे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन राजकीय चिमटो काडीत चोरांकूय खबर आसा की कोणाकडे पयसो आसा अशें विधान केलें। सकाळी एक न्यूज आयली की सांखळेच्या बीजेपी ऑफिसांत चोरी जाली। तूं कितें म्हणपा आनी गोंयाक परिस्थिती चोरांची पळयली जाल्यार पळय गोंयांत स्मार्ट सिटी आसा, स्मार्ट लोक आसात आनी स्मार्ट चोरूय बी आहा। चोरांक ह्या खबर आहा खंय पयशे आहात चड ते आनी खंयच्या पक्षा कडेन पयशे आहात। सो आनी ताका दुसरें खबर आहा गोंयची पुलीस चोरांक धरना म्हणून। देप्याची चोरी जावन एक म्हयनो जालो अजून एकल्याक कोणाक धरूंक ना आनी धरले ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबलूय पुलीस करचे ना, पुलीस ऑफिसरांक अकाउंटेबलूय धरचे ना हें तांकां खबर आहा।
सो इट इज अ स्मार्ट मूव्ह बाय स्मार्ट चोर्स. इतल्याच म्हणून सांगूं येता. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी या घडणुकेचेर भाष्य करताना सरकाराच्या कारभाराचेर टिका केल्या. गोयचो मुख्यमंत्री जाचे कडेन घरमंत्री पदाचोय ताबो आसा अशें दोतोर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातूच भाजपाचे पक्ष कार्यालय चोरांनी फोडप हाका कितें म्हणपाचें? चोरांनी भिवपाची गरज ना हो मंत्र गंभीरतायेन घेतला काय कितें? अरे त्या चोरांक धरलो ते कोण तरी भुरटे चोर पण सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीजेपी ऑफिसान चोरी जावप हे भुरट्या रस्त्यार रावले रे ऑफिस. अच्छा. ओके आणि तेजे आमचो सेक्युरिटी वेगळो नासलो बीजेपीच्या ऑफिसात. रस्त्यार राहा ताका दिसले ते आनी दार बीन ओपन आसता ताका ते पयशे विचारतले म्हणून आमचे पयशे पण कितें व्हेल्ले तेणी? काय ना त्यांनी मोबाईल दोन चोरून धरले. पैसे बीन व्हरोंक नासत. पैसे नासतात जाल्यार खंयचे व्हरतो ना बीजेपीच्या ऑफिसांत पयशे आसता. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या कृती दळान केल्या सुचोवण्याप्रमाण अकादमीची दुरुस्ती जातली खंय? भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्यान हे विशीं कार्यकारी अभियंत्याक कार्यवाही करपाचे आदेश दिल्यात. नव्या कामां खातीर नव्या निविदा काढून काम सुरू करतले खंय? कला अकादमीच्या नूतनीकरणाविशीं तज्ञांच्या कृती दळ समितीन तयार केल्लो अहवाल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन सादर केल्लो. मुख्यमंत्र्यान अहवालाक मंजुरी दिवन तो फुडल्या अंमलबजावणे खातीर भौशीक बांदकाम खात्याक धाडिल्लो. तज्ञांनी सुचयल्ली कामां मूळ निविदेचो भाग आशिल्ली काय कितें हाचो तपास करतले. नाजाल्यार नव्या निविदा काढून ती कामां करून घेतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांव लयराई देवीच्या खेटाखेटीच्या अहवालात देवस्थान समितीचेर दवरिल्लो ठपको चुकीचो आसा म्हणून अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराचो आर्ग्युमेंट. अजून आमकां अहवालाची अधिकृत प्रत मेळिल्ली ना. ती मेळे उपरांत महाजनांची बसका जातली आनी देवस्थानाची अधिकृत भूमिका थारतली म्हणून गांवकारान सांगलें. शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रे दिसा जाल्ले खेटाखेटीचे चौकशी अहवालात प्रशासन, पोलीस तशेंच देवस्थान समितीचेरूय ठपको दवरला. मात देवस्थान समितीचेर दवरिल्लो ठपको चुकीचो. आमी जे सहकार्य जाय ते प्रशासनाक, पोलिसांक वेळोवेळ दिल्ले आसा म्हणून देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकारान सांगलें. सरकाराचे चौकशी अहवालाची अधिकृत प्रत मेळे उपरांत फक्त समिती न्ही जाल्यार सगळे महाजन आपली भूमिका स्पश्ट करतले अशें गांवकारांनी सांगलें. कितें आसा फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रेसाक दिला पूण ती कॉपी आजून पासून आमकां पावोंक ना. त्या रिपोर्टान एक्चुअली कितें म्हटलां पळय तें कळ्ळ्या नंतर आमी तेजेर स्टेटमेंट फुडें करूंक शकता आनी मागीर आमी म्हाज्या फुड्यान उलयता बाबा कितें हेचेर कितें करपाचें कामां आनी मागीर म्हाजन ती तें ठरयतलें कमिटीन. तेंच्यांनी पूण रिपोर्ट अशें म्हटलेलें की एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां की आमकां वेवस्थीत म्हायती दिली गेली वचोंक ना. ना हें साफ फाटीं आमी ताका पुरें कॉपरेशन दिलें. मागीर कॉपी तुमकां केन्ना मेळटली कितें आयडिया? ना ती सरकारान ठरयली. सरकार केन्ना दिलें त्या प्रमाणे आमी फुडलें कारवाय फुडलें कितें आहा तें कारवाय बरें. आमकां तुमी अजून कांयच मेळूना. कॉपी मेळ्ळा उपरांत तुमी मागीर मिटींग येता. मागीर आमी मिटींग घेतली. तेजे उपरांत तुमचो स्टँड कितें आहा तो डिक्लेअर? हय ना जो पर्यंत ती कॉपी मेळना तो पर्यंत आमचो स्टँडार ना. कॉपी मेळ्ळ्या नंतर स्टँड आसतलो पूण एक गोश्ट खरी की आमी मेळ्ळ्या नंतर ते म्हाजना फुड्यान वयतले. ती कॉपी म्हाजना फुड्यान जातले बाबा तितून मागीर लेट म्हाजन शूड डिसायड म्हाजन ती आतां ठरयल्लें आमचें. आतां पर्यंत तुमी म्हणजे कित पर्यंत सहकार्य केल्लें पळय तांकां ताच्या फुडें म्हणजे पोलीसची चौकशी चालू आहा त्या भितर म्हटलें गेलेलें की तुमचो सहकार्य नासलो प्रशासना हें साफ खोटें. आमी पुरें सहकार्य केलां. हांगासर ह्या सायटीर येयले तेन्ना आमकां सहकार्य दिलें आनी तेन्ना तेंच्या आमकां थंयसर मामलेदारान आपयलें तेन्ना आमी तांकां कॉपरेशन केलां. आमचे तरेन आमी पुरे 100% सहकार्य केलां. हें सहकार्य दिवंक ना म्हणटा आनी हें साफ खोटें. हो खोटो आरोप आनी मान्य ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोशल मीडियाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट घाल्ल्या साखळीच्या शेजाद शेखाक दिवचल पुलिसांनी अटक केली. ताणें इंस्टाग्रामाचेर हिंदू समाजाची धर्मीक भावना दुखावपी पोस्ट घाल्लो. हे नेमकें प्रकरण कितें तें पळोवया. सोशल मीडिया जितलो बरो तितलोच घातक हें आतां दिसान दीस कांय घडणुकांतल्यान दिसून येता. अशीच एक घडणूक सांखळे घडल्या. हो सांखळेचो शेहजाद शेख. ताणें इंस्टाग्रामाचेर एक कमेंट मारतना पातळी सोडून भाष्य केलें. आय लव्ह इस्रायल बिकॉज दे ईट गौ माता अँड दे डोंट बिलीव्ह मूर्ती पूजा असो वादग्रस्त कमेंट ताणें घालो. ताच्या ह्या कमेंटाची दखल घेऊन सांखळेच्या कांय तरणाट्यांनी रोखडेच पोलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून कारवाईची मागणी केली. दिवचल पुलिसेन शेहजाद शेख हाका अटक केल्या. फुडलो तपास चल्ला. आमच्या
देशाच्या अगेन्स्ट गेला, आमच्या धर्माच्या अगेन्स्ट गेला. त्याने गौ माता म्हणून स्पेशली गौ माता म्हणून मेन्शन केलं नाही. गौ माता ही आमची हिंदू धर्मासारखी देव कशी 33 कोटी देवाचं स्थान आहे तिला. आम्ही तिका आमची आवय कशी मानता. आणि हेजे वयल्यान तो असं म्हणू शकता की बाबा सारकोच अगेन्स्ट असो गेला धर्माच्यात आणि ते आमी ओगी रावन घेवचे ना. सो अशी गजाल जाली आणि आमी ताका सोदलो भुरग्याक. तेजें नांव शेहजाद शेख म्हणून भुरग्याचें नांव. ताका आमी भुरग्याक सोदलो आनी ताका आमी विचारलें बाबा तूं अशें कित्याक केलें, तूं अशें कित्याक घातलें. सो तो म्हणपाक लागलो आपूण टायर्ड आसलो पूण म्हाका तरी दिसना की बाबा पिवन मनीस अशी गजाल करूं शकता. इतलें तेणें स्पश्ट गौ माता हो वर्ड तेणें सारको इतलो स्पश्ट मेन्शन केला. आनीक कोणसो आसलो जाल्यार गाय म्हणटलो आसलो, तेणें सारको गौ माता असो म्हटला. सो ते आमकां खंय तरी लागलें आनी तेणें म्हटलं आय लव इज्रायल. म्हणजे हेजो अर्थ अशें जालें की तो फूल आमच्या देशाच्या अगेन्स्ट आहा. सो आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी स्टेप घेतलो की बाबा तेजेर अशें उलोवन जावचें ना. सो आमी तेजेर कंप्लेंट फायल करची. सो आमी सगळे आउट पोस्टार येयले, तांकां दाखयलें अशें अशें आसा आनी ताकाय घेवन येयले सोमते. सो तेंच्यांनी एक्शन घेतली आनी ताका डायरेक्ट तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार बिचोले ताका सबमीट केलो. सो थंय बिचोले पुलीस स्टेशनार एक्शन घेतली आनी ताका थंय रिमांडान दवरला. आतां ताका भितर घातला 1 दीस जेल. ताका आयज कितें कोर्टान व्हरतले आनी हेजेर कितें फुडली प्रोसिजर आहा पळय ते करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मारना शिवोले मुख्य रस्त्यार उदका पायपलायनी खातीर खणून दवरिल्ल्या चरांत पडून एकल्याक दुखापत जाल्या. रातच्या वेळार रस्त्यार स्ट्रीट लायट नाशिल्ली. ताका लागून नोहा डेंटिस्ट हाका रस्त्यार मदींच चर मारिल्लो आसा तें कळुकूच ना. ताका लागून दुचाकी सयत तो खणून दवरिल्ल्या चरांत पडलो. ह्या अपघातांत ताच्या तकलेक आनी कानाक दुखापत जाल्या. उपचारा खातीर ताका शिवोलेच्या मुळावे भलायकी केंद्रात भरती केला. खूप दिसा पयलीं हिंगा एक पायपलायन फोडलेली की हेका लागून लिकेज जाताली ती. कितें तो हांवें आयकलो की ते उदक हेका वयता आसागांव प्लांटाक वयता. सो कितें जालें की तेंच्यांनी उकडलें ते आनी रिपेर केलें. मात रिपेर करून तेंच्यांनी तें भरूंक ना. ते आयज रातीक 8 कितें जालें की एकलो कोण फास्ट येतालो आनी तेणें ती पळोवंक ना. बॅरिगेड्स बी सामके ना आमचे हिंगा घालूंक ना. सो तेणें पळोवंक ना. तेणें ब्रेक मारून ट्राय केली तो पडलो खाला. तो पडलो ताका हेल्प करूंक वयतना हांवें सगळे लोकांक आपयलो. तो आमच्या वाड्याचे लोक येयले आनी ताका वयर काडलो आनी 108क फोन केलो. तूं तेन्ना कितें हांगासरूच आसलो? हय हांव हिंगासरूच आसलो रस्त्यार सामको. म्हणजे ह्या रस्त्यार कितें बॅरिकेड्स काय ना आतां कांयच ना पळय. तूं पळोवंक शकता लायटी वचून घालूंक ना तेंच्यांनी. सेफ्टी कितें कांयच नासली. सेफ्टी कांयच ना. तूं पळोवंक शकता कांयच ना. ताका बेश्टे फातर घालून सोडला. गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबाक 7 गोलान हारोवन क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. मांडोपा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले सर्तींतली ही मॅच नावेलीच्या रोझरी चर्च खेळा मैदानाचेर जाली. ही मॅच 1-1 अशी गोल बरोबरीत सुटिल्ली. उपरांत टाय ब्रेकराचेर खेळिल्ले मॅचीत गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबाचेर 7 गोलांनी मात केली. कितले वर्सां जाले तूं फुटबॉल खेळूंक लागला? 8 वर्सां. 8 वर्सां. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम आयज खेळ्ळें आमी बरें. आमगे आनी म्हाजें फिनिशींग जावपाक लागलें. फिनिशींग कशें चुकलें? पास बरी जावंक ना आनी कितें? पास सगळें बरें जालें. म्हाज्या फिनिशींग टायमार म्हाज्या हेडाक मातशें प्रॉब्लेम जालें. हां. तुमचेर पयलो गोल पडलो. तुमकां कशें जालें? कशें दिसलें मागीर? आमकां गोल पडलो म्हणटकीर मातशें फास्ट खेळपाक जाय आनी स्कोर करपाक जाय. आतां तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? फ्युचराक कितें करता? फुटबॉल स्टार्ट करतलो. आतां जे भुरग्याक फुटबॉल खेळटात तांकां कितें मॅसेज दिता फुटबॉल? तेमी येवन प्रॅक्टीस करपाची आनी फुटबॉल बरे भाशेन फुटबॉलाक वयर सरपाचें. न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हांणी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो सोपूत दिलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री आनी हेर ज्येष्ठ मंत्री हजर आशिल्ले. बुधवारा न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हांणी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो सोपूत दिलो. ते देशातले पयले बौद्ध आनी दुसरे दलित जांणी भारताच्या सरन्यायाधीश पदाचो सोपूत घेतला. बी.आर. गवई कोण? 24 नोव्हेंबर 1960 वर्सा महाराष्ट्राच्या अमरावतीत जल्म. ताचो बापूय R.S. गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाचे संस्थापक तशेंच बिहार आनी केरळचे आदले राज्यपाल आशिल्ले. 16 मार्च 1985 वर्सा बार कावन्सिलांत सामील. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 मेरेन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी अद्वोगाद म्हणून नियुक्त. 17 जानेवारी 2000 सावन सरकारी अद्वोगाद म्हणून नियुक्ती. 12 नोव्हेंबर 2005 दिसाक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जाले. केंद्राच्या 2016च्या 500 आणि 1000 रुपयांच्यो नोटी चलनांतल्यान रद्द करपाच्या निर्णयात वांटेकार. 1 ऑगस्ट 2024 वर्सा अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरणाक परवानगी दिवपाच्या निर्णयात सहभागी.
जम्मू आणि काश्मीरात 370 कलम रद्द करपा खातीर केल्ले समर्थन. 14 मे 2025 दिसाक भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो सोपूत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात सरकाराच्या गृहआधार योजनेच्यो लाखावयर बायलां लावार्थी आसात. तातूंतले वट्ट 21,137 बायलांचो गृहआधार सद्याक स्थगीत केला. हे बायलांचे पयशे कित्याक बंद केल्यात ते तांकां परत मेळटले काय ना, पळोवया हो रिपोर्ट. खंयचेय सरकारी योजनेचो लाव घेतले जाल्यार आता लावार्थ्यांचो बँक अकाउंट तांचे आधार कार्डा कडेन लिंक आसप बंधनकारक आसा. मात अजून लेगीत कितलेशेच लावार्थ्यांनी बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक केले ना. गोंयांतली सरकाराची एक म्हत्वाची येवजण म्हणल्यार बायलां खातीरची गृह आधार. मात बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक करूंक नाशिल्ल्यान हजारांनी बायलांचे गृह आधाराचे पयशे स्थगीत जाल्यात. हजारांनी बायलांचो गृह आधार स्थगीत. सरकारी योजनेचो लाव मेळपा खातीर बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक आसप बंधनकारक. 12 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक सक्तीचे निवेदन सरकारान केल्ले जारी. गोंयांत बायलां खातीर गृह आधार ही म्हत्वाची येवजण. वट्ट 1,24,204 बायलां लावार्थी. 24,856 बायलांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक करूंक नाशिल्लो. ह्या विशयीचो परतून एकदा रिमाइंडर धाडल्या उपरांत 3,719 जाणांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केलो. अजूनय गृह आधाराचो लाव घेवपी 21,137 बायलांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केलो ना. बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केल्ले नाशिल्ल्यान सद्याक 21,137 बायलांचो गृह आधार सध्या स्थगीत. बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केल्या उपरांत ह्या बायलांक फाटले आडकल्ले पयशा सयत गृह आधाराचे पयशे मेळपाक सुरू जातले. सगळ्या बायलांक एक सरकाराची विनंती आसा ती म्हटल्यार आपल्या बँक अकाउंटाक बेगिनाच बेगीन तांच्यांनी आधार कार्ड लिंक करून घेवचे आनी तांच्यांनी जे आपले म्हणजे गृह आधाराचे जे पयशे आसा ते तांकां मेळटले. जे स्थगीत करून दवरल्यात ते सुद्दां तांकां पयशे मेळटले आनी गृह आधार फुडलो जो आसा तो तांचो चालू जातले अशें सुद्दां सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. मडगांव रवींद्र भवनाक इफीचे केंद्र करपा खातीर आतां दुरुस्ती कामां सुरू करपाचे आसात. हाका लागून 2 म्हयने रवींद्र भवन बंद उरतलें. जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद उरतलें अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. ऑडिटोरियमाचें काम चालू जावपाचें आसा. वेर वील बी पुटींग द म्हणजे रिनोवेशन रिफर्बिशमेंट. पयलीं काम केल्लें पयलीं हांगा स्क्रिनींग जातालें न्ही तें आतां टायम पिरियड जावन तो प्रोजेक्टर आउटडेटेड जाला. स्क्रीन टेक्नॉलॉजी साऊंड टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड जाल्या. सो ते सगळें करपाचें काम एप्रूव जालां. आतां ते टेंडरा वतलें. सो दॅट वर्क ऑल्सो वील स्टार्ट इन जुलय एंड ऑगस्ट. सो 1 जुलय टू एंड ऑफ ऑगस्ट बंद दवरतले. ऑलरेडी तियात्रिस्टां कडेन सांगून तांकां जून बसर जे आमी एक्चुअली जून 15 सुरू करपाचें ऑन तियात्रिस्ट रिक्वेस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू जून एंड आनी 1 तारखेच्यान करपाक येतलो. तरी पूण तांकां सांगलां की मदीं मदीं जर तुमकां स्लॉट मेळटा जाल्यार वी वील बी अलॉटिंग इट द स्लॉट. ताचे खातीर तांची वेटलिस्ट घाला. सगळ्याचे नंबर घाला पळय दे हॅव एग्रीड आनी सगळ्याचे नंबर 1 2 3 4 आतां समजा 2 स्लॉट आसा जाल्यार पयले आनी दुसरे नंबर आपयतले. तुमकां जाय ना आमकां नाका मागीर 3रे नंबर आपयतले मागीर 4थे नंबर. अशी करून सिस्टमॅटिकली सगळे गोष्टी केल्ल्यो आसात. जुलय आनी ऑगस्टाक हे जे काम म्हणजे मेन जे स्क्रीन बील आसा ताजें काम चालू आसतलें. प्रोजेक्टर जो आसा तो न्यू घालपाचें काम वतलें. ताजे नंतर जी टेक्नॉलॉजी जी आसा जी ओल्ड जाल्ली आसा ती जी कोता येना ती सगळी टेक्नॉलॉजी जी आसा ती चेंज जाली वतली. स्पेशली प्रोजेक्टर साऊंड सिस्टम लायटिंग हें हाका अपग्रेड करण्याचें काम चालू. त्याच बरोबर मेन म्हणजे जी बिल्डिंगेची परिस्थिती आसा ती पयलीं साकून तितली बरी नाशिल्ली. सो ताजें बी काम आतां सद्याक चालू आसा आनी हें काम कंप्लीट जाता म्हळ्यार 6 म्हयने लागतले अशें चेअरमॅनान आमकां सांगिल्लें आसा. म्हणजे जो वयलो फ्लोर आसा कॉन्फरन्स रूम ताजी लिकेज जाता ती गेल्ले वर्सा आयडेंटिफाय जाली. सो ही लिकेज जी आसा हाजे फ्लोरिंगाचे वयली जो रूफ आसा रुफाचें काम चालू आसा. बाकीची बारीक बारीक कामां जी मेंटेनन्साची कामां आसात ती कामां चालू आसात. सो एक फूल फ्लॅज आमकां इफ्फीक खातीर सेंटर जें आसा तें मडगांवाक म्हणजे दक्षिण गोंयाक एंटायर दक्षिण गोंया खातीर हें एक फूल फ्लॅज जे प्रिपरेशन जालें ताजे नंतर हें मेळटलें अशें चेअरमॅनान सद्याक सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर जो मेन पार्ट आसा मेन आमी मुखेल तियात्रिस्तांक हाजो थोडो मार बसपाक शकता. कारण 2 म्हयने जे पावसाक आसात तांकां बंद हातूंत भितर ऑडिटोरियम म्हणजे एकूच रवींद्र भवन आशिल्लो
तो तांकां थंय काम चालू आशिल्ल्या कारणान ते बंद उरतले. तरी आसतना चेअरमॅनान सांगलां की आमी टायम जसो स्लॉट मेळटा त्या प्रमाणे तियात्रिस्तांक लॉट्स घालून तांकां स्लॉट दिल्लो वतलो. गोंयांत धरणांचे चुकीचे व्यवस्थापन आनी व्हडल्या बांदकाम प्रकल्पाक लागून गोंयकारांक 4 वरां उदक मेळप कुस्तार जाला. उदकाचो पुरवठो सुरळीत करपा खातीर नवो मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा अशी मागणी दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्या कडेन केली. फावो तितले उदक आसा, भिवपाची गरज ना अशी विधानां 2-2 दिसांनी मुख्यमंत्री करीत आसा. जर उदक आसा जाल्यार ताची पुरवण कित्याक जायना? पयलीं 24 वरां उदकाची पुरवण जाताली म्हणपी मुख्यमंत्र्यान कांय दीस पयलीं 24 मदलो 2 काडून उडयलो आनी 4 वरां उदक दिवपाचें सांगलें. उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले जाल्यार नवो मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा. धरणाचे चुकीचे व्यवस्थापन आनी वेगवेगळ्या बांदकाम प्रकल्पाक लागून गोंयकारांक 4 वरां उदक मेळप कुस्तार जाला. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या मतदारसंघात धरण आसून लेगीत शिरोडा, बोरी आनी बेतोड्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटा अशें म्हणीत दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडिसान सरकाराचे उतराचे फार पेटयले. आख्खे गोंयभर उदकाची शॉर्टेज आसा. 2-2 दिसांनी स्टेटमेंट येता, भिवपाची गरज ना, उदक आसा जाल्यार उदक रिलीज कित्याक करिना? एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी भोंवत आसा आतां. सगल्या कडेन पीक एंड चूज, थोड्या जाग्यांचेर उदक सडटा, थोड्या जाग्यांचेर सडिना. इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा, 2 दिसांनी हांगा दी, 2 दिसांनी थंय दी, सो दॅट पावस येवसर कशेंय करून आमी मॅनेज करपाक जाय. ही परिस्थिती कित्याक आयल्या? थोडे म्हयने पयले चीफ मिनिस्टरान सांगुल्लें सगळ्या घरांनी 4-4 वरां दितले. एका टायमार 24 वरां म्हणटाले, तो 2 नंबर पडलो आनी 4 उरलो, 4 वरां दिता म्हणून. ही परिस्थिती आयल्या कित्याक लागून? खुबशे फॅक्टर्स आसा. एक तर तांकां विजन ना, सरकाराक फोकस ना, मास्टर प्लॅन ना. डॅमां तशींच आसा, रिजर्वायर्स तशींच आसा. पावस उणो जावना. ते 4-4.5 म्हयने पावस येता तितलो पावस एवरेज तितलोच उरला इतलीं वर्सां जालीं. दॅट मिन्स खंय ना खंय आमचे कडेन कमी पडना आनी त्या सरकारा कडच्यान कमी पडना. एक म्हळ्यार आमचे कडेन जमनी ना, तरी जमनी विकतात आनी थंय प्रोजेक्ट्स येतात. एका प्रोजेक्ट्सान 4-5 हजारां फ्लॅटां येतात. ज्या जाग्यांचेर लक्झरी बंगले येतात तांकां एका बंगल्याक स्विमींग पूल दितात. म्हणजे आमचे जे हक्क आसा उदकाचे, तो हक्क काडून ते कोण पयशेवाले येता तांकां दिता. म्हणजे ते कोणाक तरी पयशे दिता वयर. आनी आमचे असले लोकांक, गोंयकारांक, नीज गोंयकार जे रावल्यात पळय, तांचो हक चोरून तांकां दिता. आनी आमचो कसो चोरता? 2 दिसांनी हांगा सोडटा, 2 दीस थंय सोडटा. केन्ना म्हणटा पायपलायन बस्ट जाली, आनी खंय लीक जाली. सो तांकां आमी सांगलां चीफ इंजिनियराक आयज 8 दिसां. हय, ताका पासून खबर आहा तांच्याय लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळ्या तेच सांगलां, हांवें सांगलां कितें पण पेडण्याचे अजूनय आसा. तुमी हे डिनोटिफाय केला ताजेर कितें म्हणपाचें आसा? कमांड एरिया ही विल नॉट, बिकॉज आय फील ही इज ऑल्सो अ बिल्डर. हे प्रॉब्लेम. आनी नेक्स्ट टायम ताणें आतां म्हणला पेडण्यान आमच्या प्रॉब्लेम ना. 1-to-1 डिबेटाक या म्हणजे सगळ्या पेडण्याच्या एका वाड्याला सांगता. कितले भोंवले ते पेडण्यान पळय ते. पेडण्या, धारगल सगळे हांवें कवर केला विथ फेलो एक्टिविस्ट. खंय कितें प्रॉब्लेम आसा ते तुमकां सांगता. 5 वर्सां पयले आमी स्टडी करून प्रेडिक्ट केल्लें आयज सारकें जाता. कितें सॉल्व केलां आनी? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेताळबाटी पंचायत वाठारांत उदकाचो उणाव जावपाक लागला. फाटले कांय दीस जाले लोकांक उदक मेळना. पंचायत शक्य आसा तितले उपाय काडपाचो यत्न करता अशें सरपंच एंथनी फर्नांडीसाचें म्हणणें. उदकाचो उणाव आसा, मात मेगा प्रकल्पांक उदक उपलब्ध आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र मेळटा अशें पंचायतीच्या उपसरपंचाचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. बेताळबाटी पंचायत वाठारांत उदकाचो उणाव जावपाक लागला. फाटले 15 दीस जाले लोकांक उदक मेळना. मंगळारा सांजे मेरेन उदकाची पुरवण जातली अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्लें. मात उदक येवनाशिल्ल्यान लोकांनी पंचायतीक फोन करून बोवाळ केलो. पंचायत शक्य आसा तितले उपाय काडपाचो यत्न करता अशें सरपंच एंथनी फर्नांडीस सांगता. मेन प्रेशर कितें जाला?
मेन कितें जाता हे पायपां तेमी फोडले न्हू आतां ही पायपां बी फोडले न्हू जॉईंट मात आसतना तेमी ते कॉन्ट्रॅक्टरान मारले तेमी ते हाडबार मारले प्रेशर एक कडेन खूंय गेना एक कडेन वचना सगळें मॅस जालो आहा थिंगा तर असो ते इंजिनियर कोताय आनी 2 दीस कितें उदक लोटले वेर्ना कितें ब्रेकडावन जालो ही तेका लागून ते 2 दीस सुद्दां बंद दाखवले 3, 4, 5 दीस लोकां थिंगा उदक आसना मागीर कायले आमी लोकां आपयन प्रेस आपयन ते केल्ले मागीर सायन्सा मातशें येयलां फकत त्या टॅपा कडेन येयलां मागीर आज सकाळी म्हणल्यार आंको बंद जालें आंको लोकांचे फोन आम थंय मुको कितें जाता तितलें हांव वयता सगळे उदक ना म्हणटी आमी रावना लोकांनी फोन केल्यार आमी इंजिनियर सोतायताय आमगे इनिशिएट म्हणटा ते न्हू आमको जात तितून आमी जावताय उदकाचो उणाव जावपाक लागला मात मेगा प्रकल्पांक उदक उपलब्ध आशिल्ल्याचे प्रमाणपत्र मेळटा अशें बेताळबाटी पंचायतीचे उपसरपंच एल्मा डायस सांगता लोकांक आमी कितें जाप दिवप असो प्रस्न पंचायतीन उपरासला मेगा प्रकल्प आयले जाल्यार गावात उदकाची मोठी समस्या निर्माण जातली अशें तांचें म्हणणें Fortunately, yesterday we got together with the PW authorities and the people, and they gave their complaints, and they assured that by evening the water will be resumed. But in the morning, I am getting calls saying like I have not even answered the calls. When things go wrong, who's answerable? And why should we take the blame for the faults of the authorities? Why have we been misled? Always it is saying the panchayats are corrupt. It is going on. Even in our villages now, we don't stand. When we talk. People, when we go for lawful inspections, people don't even respect us. It's the same excuse. Even the electric department, when we call this a long failure, say main. So what is the answer? They're never prepared for this. They never inform us, and we have to face the anger of the people. I've not taken the calls today. What should I answer? Should I lie to them? Okay, it'll come today, next morning, or whatever? Because we're not sure. So these are great issues that are concerning our village, but we are not able to do anything for the villages. And then tomorrow we are being blamed. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता समिदा तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम